जस्ट इमॅजिन. इश्टानो खूब दीस जाले हय बरेच दीस जाले. टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकराक कोणेच टेन्शन दिवंक ना हाली. मायकल लोबो चला आमीच मातशें कितें बारीकशें टेन्शन दिवया ताका. कितें म्हणटा इट इज व्हेरी सिंपल. पळय हांव दाखयता तुमकां. टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकराक जर टेन्शन दितलो न्हू जाल्यार असो फोन उखला आनी नंबर डायल करा तेजो. पिंग पुंग पांग पुंग पिंग पांग पुंग पिंग पुंग आनी मागीर पळया आतां. हॅलो हांव मायकल लोबो उलयतां. आमकां सानबान कांदोळे जाय म्हणजे कांदोळे जाय गोमलें. हांवें प्लेबॉय कॅफेक ओपोज केलो म्हूण तूं रिवेंज घेताय. हांव एम.एल.ए. मायकल लोबो उलयतां. सानबानाक ट्रॅफीक आनी सॅक्युरिटी प्रॉब्लेम जें कितें जाता तें हांव आनी सी.एम पळोवन घेता. तूं टेन्शन घेवनाका. हांव कलंगूट एम.एल.ए. मायकल लोबो उलयतां. सानबान कांदोळे जावपाक जाय म्हणजे कांदोळे जावपाक जाय. ऑफकोर्स कांदोळेच जातलो तो. ऑफकोर्स पळयलें इश्टानो. हे सद्या इतले कॉन्ट्रवर्सीनी घुसपल्यात दोगूय. हांकां एकामेकाचो आवाज सुद्दां वळखुपाक कळना जाला. इतले भितरले मागीर कॉन्ट्रवर्सी वयरसून याद जाली. गाराणे स्पेशलिस्ट आमदार विष्णू वाघाक खंय BJP पक्ष श्रेश्ठीन ऑफिसान आफोवन बरी तम्मी दिली, बरी फायरींग दिली खंय की मिडिया कडेन उलोवपाचें ना, आपलें मत व्यक्त करप ना, आपलें मत सुद्दां स्वताक घालपाचें ना, सरकारा विरोधान उलोवपाचें ना, फाल्यांच्यान मिडिया कडेन उलोवपाचें ना. दुसऱ्याच दिसा विष्णू वाघ आमच्या कावंटर फिटान. ही सुद्दां एका प्रकारची बंड करपाची एक तरा जी विष्णूक अवगत जाल्ली आसा. विष्णू वाघ मान हालयली सुद्दां जाल्यार कॉन्ट्रवर्सी जाता. विष्णू वाघ स्तब्ध बसलेलो सुद्दां आसल्यार कॉन्ट्रवर्सी जाता. आनी वावड्यो उडटात. कसल्यो त्यो वावड्यो? हालता 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 अशे बावडे उडटात. विष्णू वाघ हालता म्हणून कॉन्ट्रवर्सी जाता, अश्यो वावड्यो उडटात. तुमचो म्हणून प्रॉब्लेमूच जाला सगळो. उलयलो जाल्यार कॉन्ट्रवर्सी, मातसो हाल्लो जाल्यार कॉन्ट्रवर्सी, हात फोल्ड केलो जाल्यार कॉन्ट्रवर्सी, मिश्यां वयरसून बोट फिरयलें जाल्यार कॉन्ट्रवर्सी. हेजो कितें मिनींग? हेजे फाटल्यान कितें सिक्रेट? सरकाराच्या विरोधान कितें तरी आपल्या काना फाटल्यान मेंदून शिजता अशें बी कितें सांगपाचो प्रयत्न? अगेन्स्ट हांव केन्नाच उलयनाशिल्लो. म्हणजे आमी फटींग तर. आमी फटींग तूं सारको. बरें आतां समजा तुमी जर एक पावल उखल्लें जाल्यार तें आसतलें सरकारच्या विरोधात, पक्षाच्या विरोधात. आनी पर्रीकराच्या विरोधान. काय अशें कोण म्हणटा? आय डोंट नो वाय इज डुईंग लायक दीस. अशें कित्याक करता आसतो? मे बी गाराणे इफेक्ट, गाराणे घातल्यार तेजो इफेक्ट बी जाला. हय बापरे, आयकलें तेणें, आयकलें सगळें. बरें तुमी मिडिया कडेन तुमचें मन उक्तें करतात, फडाफडा उलयतात आनी सरकारा विरोधान तुमी कितें जाय तें उलयतात. म्हणून खंय तुमकां BJPच्या पक्ष श्रेश्ठीन ऑफिसान आफोवन फायरींग दिली. कोण तो पक्ष श्रेश्ठी? नांव कितें तेजें सांगूं शकता तुमी? नांव सांगूं शकता? हांव कोणा नांव घेवपाक सोदिना. म्हणजे तूं आतां ह्या फुडें पर्रीकरा आड, पार्सेकारा आड, ह्या सरकारा आड तूं उलोवचो ना. ह्या फुडें ओग्गी रावतलो. हांव उलयतलोच. इज कमिंग बॅक. व्हेरी गुड. अशेंच दवरता हे सारको. बरें तूं सदांच म्हणटा पळय की सरकारान मंत्रीपद दिवंक जाय आसलें कोणाक? अशा मनशांक जे बरे शिकलेले आहा, जेंकां बरें जाण आहा, जेंची बुद्धिमत्ता सामकी बरी उच्च कोटीची आहा. आतां तूं अशें म्हणटा पळय तेन्ना हो पॉयंट कोणाक मारता तूं एक्चुली? म्हणजे मांद्रेकाराक, परुळेकाराक, पार्सेकाराक, काय मिलिंद नायकाक? ना ना हांव ताचो अर्थ म्हजे पुरतो असो घेता. कितें चल्लां हें विष्णू बाब? कितें चल्लां? आयज तुमच्या भितर फक्त विष्णू दिसता. वाघ खंय? वाघ डरकाळ्यो मारिना. एटलिस्ट एक सरकाराच्या विरोधान एटलिस्ट एक धमकी तरी दिया. पर्रीकरा आड एक कितें तरी वॉर्निंग, एटलिस्ट एक वॉर्निंग, एटलिस्ट एक सणसणीत कितें तरी अशें एटलिस्ट एक. एटलिस्ट म्हणजे कित्याक एटलिस्ट? म्हणजे तूं आयज उलोवपाच्या मुडान ना. हें मात
कोणा कडेन आमच्याकडे उलयत आणि आयज आयज उलोवपाच्या मुडान ना दिसता आयज बरो मूड ना ऑफकोर्स. हा आसा बरें गोंयची रेव्हेन्यू मिनिस्ट्री जर एका वाक्यान सांगपा सारकी जाली जाल्यार ती तांचो खजिनो जाल्यार रितो. परत लायनीर येता सो दिसता. पण कितें धड ना आयज केन्ना इफेक्ट सोंपत सांगूं येना मदींच तो आपूण हें म्हणटा मदींच तो मागीर आपण पण एक मात गजाल क्लियर भिल्या मातशें भिया. तुमकां कळ्ळें हें सगळें कावंटरफिटाचें नाटक कितें तें विष्णू वाघाक बीजेपीच्या पक्षश्रेश्ठी कडच्यान सारकी बरीच फायरींग पडलेल्याक तो आतां बेश्टोच उतरांचो खेळ करता आनी एका आमदाराकूय पडल्या खंय बरीच व्हडली चंपी पडल्या. आमी आयकता अशें आहा की तेका चंपी पडलेल्याक खंय तो सारको आतां प्रिकॉशियसली उलयता नाजाल्यार तो फळा करून उलयतालो आमकां हें नाका आमकां तें नाका आमी तें बंद उडयतले आमी हें बंद उडयतलें. आनी आतां आमी चॅक करया की खरें त्या आमदाराक पडलेल्या आमी मायकल लोबो कालांगूटचो MLA तेजे कडेन उलोवया. जर चंपी पडल्या जाल्यार तो कांय उलोवचो ना जर पडोंक ना जाल्यार तो पयलीं भशेनूच उलयतलो. जस्ट इमॅजीन कितें जालें तापोवणी पडली खंय बरीच फायरींग पडली खंय तुमकां. हांव लेट पावला एक्चुली लेट देवलो. हे ओगिरा फटींग हे वेस्टर तुका आनी विष्णू वाघाक खंय एकाच बाकार बसून बरीच चंपी दिल्या खंय BJP पक्ष श्रेश्ठीन. हे विष्णू वाघाचो कितें इशू जाला कितें इशू जाला सांग कितें इशू जाला विष्णू वाघाचो. इशू कितें आसलें पण आय रीच लेट. सारकें सांगिना भिला सॉलिड भिला सारकें कितें तें सांगिना भितुरलें फुडलें विचारया. बरें मायकल वॉट डीड दे स्पीक वीथ यू तुका कितें सांगलें वॉट डीड दे टेल यू तुका कितें दिलां जेन्ना आतां म्हणजे वॉर्निंग ऑर कितें. आय डीड नॉट नो वॉट दे सेड वॉट दे स्पोक टुडे. वाय दे सेड समथींग इन तामील. बरें ते कितें म्हणटा वॉडाफोन काय हच काय रिलायन्स म्हणटा ते काय एअरटेल म्हणटा कितें म्हणटा ते एक्झॅक्टली. नो आयडिया. ओके नो आयडिया म्हणटा ते बाकीचे उपकारता हच रिलायन्स बी बट नो आयडिया अशी भानगड. बरें हे कितें भानगड जालें डेप्युटी CM फ्रांसीस डिसोजा खंय 4-5 जाणांक घेवन आमदारांक बी भायर फॉरेनाक गेला खंय कितें बेजार बी आहा खंय कितें भितुरली कितें खबर सांग डोंट बी स्कॅर्ड आमी फ्रेंड तुजे मायकल डोंट बी स्कॅर्ड कितें एक्चुली भितुरली खबर कितें. खरेंच खबर ना. एक ग्लॅन टिकलो बी बेजार आहा खंय CMाचेर. कांयच ना हांव लेट पावला. कितें परत हांव लेट पावला आय वॉज लेट हांव लेट पावला हें कितें करता सांग रे बेजू कितें जालां. हे विष्णू वाघाक बीन कशें कितें पक्षश्रेश्ठीन इतलो फास्ट हें केलो फॉरगिव केलो हाव डीड दीस पार्टी हायकमांड इन CM पर्रीकर हे फॉरगिव्ड विष्णू वाघ सो इजिली सो फास्ट. ही हॅज ऑलरेडी गिवन एन एपॉलॉजी. सो दीस इज द सिक्रेट ही सिक्रेट आनी हो विष्णू आपूण बेश्टो डरकाळ्यो मारीत म्हणून. बरें विष्णू वाघान केन्ना एपॉलॉजी मागली डिटेल्स प्लीज डिटेल्स. एपॉलॉजी ते दुसरी सांगला ताणें दॅट इफ एनीबडी हॅज मिसअंडरस्टूड इट इज आय अपॉलॉजायज फॉर दॅट म्हणून इफ देर इज एनी इनकन्विनियन्स. अशी आहा सगळी भानगड तर आतां अशी आहा. बरें एक मिनीट तूं तेजें सगळें सांगता आनी आपलें सांगिना तुजें सांग मरे कितें तुजें कितें जालें ते मिटिंगेक तें सांग मरे तुका फायरींग बी पडलेली तूं कित्याक सांगिना. आमगेर घरा फंक्शन आहा आय एम गोईंग. बेश्टोच फटींग खरेंच फंक्शन आहा मरे काय बेश्टोच निमता करतात आमी विचारल्या म्हणून बेश्टो निमता नॉटी. ओके चल सोडलो तुका चल फंक्शना मरे घरा चल असं आमचोच भुरगो न्हू न्हीद तो फर्स्ट टायम मेवले शिकतलो हळूहळू. आतां आमी सांबाळून घेयना जाल्यार कोण सांबाळून घेतलो सांग आमीच पळोवंक जाय न्हू आमीच तांकां हे आतां फायरींग बी पडल्या बाबडे आमी सांबाळून घेवया वचून ताका बरें आसूं आमच्या प्लीज आमच्या भितर आसूं. जस्ट इमॅजीन
न्ही आमी नवो आमदार आनी नवो भुरगो बी म्हणून आमी सांबाळून घेता पण थोडे नवे आमदार आसता पळय ते तुमकां खबर आहा आतां हो पळय बिचोलचो आमदार नरेश सावळ तो आसा पळय न्हू तेजें आतां हें कमालूच केलें हा हेणें आतां हेणी मार्केटान वचोन हेज्याशीन तेज्याशीन वचोन हो आमदार हफ्तो मागता म्हणजे मागता हेजेर ऑब्जेक्शन ना आमकां पूण तो कितें करता हो आतां कितें करूंक लागला ओपन एअर मागूंक लागला व्हडल्यो व्हडल्यो पिशव्यो घेवन हो हफ्ते कलेक्ट करता हेज्याशीन तेजें कांय दिसना हेका आतां कांय कळना काय कितें हेका हेज्याशीन आमच्याशीन कसली एलर्जी आहा पूण हें अशें करप बरें न्हू हेजें आतां हें करतलो जाल्यार हें जाता आनी मागीर हेजें तें हें जावन हें म्हणटा म्हटल्यार हें वयता हेका कळना तें चला हफ्ते ताबडतोब 500 1000 कितें आहा तें फटाफट कुरकूर फुरफूर करपाची ना आं मागीर हांगासर बसून नुस्तें विकोंक मेळना जाल्यार गुरगुरपाचें ना पयलींच सांगता हफ्तो टायमार दिवंक जाय तो आरे तो लेट लेट कित्याक करता रे आरे तो दी मरे टायमार आरे तो बेगीन काडा मरे 500 1000 कितें आहा तें दिया मरे आरे आमकां फुडें वचोंक जाय मरे भाजी मार्केटान बीन थंय हफ्ते आमकां काडूंक जाय मरे आरे ते फाल्यांच्यान मार्केटान वचोंक जाय जाल्यार हफ्तो कलेक्ट करूंक जाय मरे आरे मागीर कंप्लेन करूं नाका आं आरे ते काडा मरे पयशे कितें चलना हें सगळें आमच्या गोंयान पार्सेकर पळयत जाल्यार इतलो बेजार जातलो कितें चल्लां आमच्या गोंयान इश्टानो ते चालू आसतलें ते आसूं ते आमी कितें करया आमी पळोवया इमॅजिनेशन्स फ्रॉम आर्कायव्स कितें म्हणटा कुछ यादें ताजा करते हे पयलींची चला इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes! आता हांगा स्पोर्ट्स आनी पंचायत मंत्री बाबू आसगांवकरान एक सेन्सेशनल रिव्हिलेशन केलां वाय ही हॅज टू स्पीक लायक सरपंचाक 5 मेंबराक लोक चोर म्हणटात कारण आमची स्थिती तशी जाल्ली आहा की आमी आमदार जावचे पयलीं बरे आमदार जाल्या उपरांत आमी चोर मंत्री जाले की आनी महाचोर असलो बांगडे आसता आज आमचो स्टेटस जो पंचायत दरा सरपंच दरा 5 मेंबर दरा आमदार दरा त्यांचो स्टेटस डावन वशीत गेलो अँड माइंड यू धोनी इज अ बिग प्लेयर ऑफ क्रिकेट आर यू इंटरेस्टेड गोइंग बॅक टू एनसीपी First of all, okay tell us why did NCP members had a laugh when your name was taken I don't know. You tell me. no we mean to say like we found that was it some kind of joke they were trying to crack That's not a joke. no we found a joke in that means we found some humorous thing in that Please tell the people of Goa. Don't keep it to yourself. Right? no there are some things which we cannot tell people of Goa you know it sir so what are your next plans sir I don't know. You tell me. किती भाई किती I'm in the top of the world, yes! आणि इश्टानो टायम येयला तुमकां बाय बाय म्हणपाचो पण तुमी भियो नाकात परत फुडल्या आठवड्यान आमी मेळपाचें आसा एक नवें इमॅजिनेशन घेवन एक नवो एपिसोड घेवन कितें सांगपाचें आसा जाल्यार म्हाका तुमी मेल करात features@prudentmedia.in हाचेर बरें करून रावात हसत खेळत रावात देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक बाय बाय फुडल्या आठवड्यान मेळया बाय Just imagine